सरपंच असताना जायते डेव्हलपमेंट केला. आता त्या वजन आता पळयल्यार काय इतले फरक दिसना. ते आमच्या टायमाचेर आमी सगळे कितें डेव्हलप केलें तसेच आसात. तुम्ही जिवारी नगर पळया, तुम्ही सांकवाळ पळया, गार्बेज आणि ते सॅनिटेशन कितें आसा तुम्ही दिसता रोडान गार्बेज आसा, हांगातलं वेर्ना वयता तशें जायते डेव्हलपमेंट जावपाक ते जावना. लोक म्हणटा आयज कितें डेव्हलपमेंट जावना म्हणून. आणि तसेच आमच्या टायमान हांव पंचायतीक बरें सिस्टमॅटीक लायलो. सिटीजन चार्टर जावं, कॅमेराज लाव फॉर अवॉयडिंग करप्शन. माझ्या टायमार एकूय करप्शन माझे टायमाचेर कोणूय म्हणून एक करप्शन जाल्लें आनी एक फायल दवरून दवरलें जाल्यार आयज तुम्ही पळया, पयले पळया, यू कंपेर फ्रॉम प्रिवियस टायम टू नाव. कोणी बिझनेसमॅनाक विचारा, कोणी एक धाकट्या मनशाक विचारा, आयज चल्ला कितें. तुम्ही हूंय गेले जाल्यार लोक हे पार्टीसून ते पार्टी वता. ही मजाक जाल्ली आसा. लोकांची मजाक करून दवरलेली आसा. आयज सगळ्यांक हे पार्टी हांगा आपयता, ह्या पार्टीसून थंय जंप करता. कितें चल्लां तें तुमकां खबर आसा. हांव आतां इतले दीस हांव पॉलिटिक्सान दूर आसलो, कित्याक म्हाजे बिझनस आसा. हांव बिझनसान मातशी ध्यान दिवन आतां हालीं एक 2-3 एक आठवडे जाले आमचे म्हाजे सपोर्टर येवन म्हाका सांगता, बाबा तूं कित्याक येना पॉलिटिक्सान, यो आनी परतून राव तूं, आमी आसतले तुज्या वांगडा. कोट्टाळीकर आमी सगळे तुज्या वांगडा आसा. सांकवाळ जावं, वेलसांव जावं, विसोर्सी जावं, रांगवी स्टेट जावं, MES कॉलेज जावं, आमी तुजे वांगडा आसा म्हणून कार्यकर्ता येयले म्हाजे कडेन. हांव गोवा सुराज पार्टीचो पयले उमेदवार म्हणून 2017 रावल्लो. आतां ते राजीनाम दिवन फाल्यां इंडिपेंडंट म्हणून हांव रावता. हांव सगळ्या मतदारां कडेन विनंती करता, तुम्ही पळया कोण हे राजनितीन तुमकां कोण हेल्प करतले. आयज अनएम्प्लॉयमेंट कितलें वाडलां. आयज गव्हर्मेंट हांगाय BJPची आसा, सेंट्रलानूय BJP आसा. कितलें काम केलां, कितें केलां तुमकां कळटलें. कोणाक नोकऱ्यो कितले मेळ्ळ्या म्हणून तुम्ही पळया. आयज म्हाका दिसता एक बरे मनशाक निवडून हाडून तुम्ही दिल्यार 14 तारीख येता ते 14 तारीख बरे आमदाराक निवडून हाडून तुमचें काम करून घेवं म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं.